म्हादय लवादाच्या टीमीचे गोय आणि कर्नाटकातल्या म्हादयचे इन्स्पेक्शन सोंपले। मंगळारा ट्रिब्युनलाच्या वांगडी दिल्ली वचपाक भायर सरले। दोनूय राज्यांनी भोवून ही टीम दिल्ली कितें चित्र घेवन गेल्या हे ट्रिब्युनला मुखार सुनावणे वेळार स्पष्ट जातले। कळसा कालव्याचे 85% काम जाला हे ह्या भोवडेंतल्यान स्पष्ट जाला। थंयची सगळी कामां बंद उडोवपाची मागणी गोंय सरकारान लावन धरिल्ली। तरीकूय कर्नाटकान कितलें काम फुडें व्हेलां हें लवादान नोंद केला। म्हादय लवाद 4 मार्चाक सुनावणी घेतलो। म्हादय ट्रिब्युनलाच्या वांगडा गोंय आणि कर्नाटकातली 13 दिसांची भोंवडी सोंपली आणि मंगळारा ट्रिब्युनलाचे वांगडी दिल्ली वचपाक भायर सरले। पयली गोंय आणि मागीर कर्नाटकांत भोवल्या उपरांत ट्रिब्युनलाची टीम म्हादयचे कितें चित्र घेवन गेल्या ते 4 मार्चाक कळटले। 4 मार्चाक म्हादय ट्रिब्युनलाची दिल्ली सुनावणी जातली। तेच सुनावणेक केशीची दिशा थारतली। ह्या फुडें म्हादयचे उदक आणि पावसाचे उदक खंयचे पद्दतीन मेजप तें थारतले। कर्नाटकान कळसा बंडुरा नाल्याचें काम नेटान चालू दवरला अशें गोंय परत परत लवादाक सांगताले, मात कर्नाटक भलतेच सांगताले। निमणे ह्या भोवडेंत सगळें चित्र ट्रिब्युनलाचे टीमीक स्पश्ट जाला। कर्नाटकान कळसा कॅनलाचें काम जवळ जवळ 85% तडीक लायला। 4 मार्चाक केस सुनावणेक येतली तेन्ना कर्नाटकाक काम बंद करपाक लावचे म्हूण गोंय परत नेट लायतले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। अमेरिकेची मिशिगन युनिव्हर्सिटी आणि सावयवेरेच्या रायकार एग्रीकल्चर हायर सेकंडरी मदीं शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या पावण्यार दिवप घेवप सुरू जाला। मिशिगन युनिव्हर्सिटीच्या प्रोफेसर सावयवेऱ्यां वचून भुरग्यांक मेळ्ळे। दोन्ही शैक्षणिक संस्थांनी शिक्षक आणि विद्यार्थी एक्सचेंज कार्यावळ सुरू केल्या। तरणाटे आमचो फुडार तांचे खातीर अशी संस्था उक्ती करप ही एक बरी गजाल अशें मिशिगनाच्या प्रोफेसरान उलोवन दाखयलें। मिशिगन युनिव्हर्सिटी बरोबर अशो आनीकूय कार्यावळी जावपाच्यो आसात। We are very excited to collaborate with the agriculture school here in Goa, particularly focusing on youth. I think the youth are our future. They will be our future leader. Everywhere we go around the world, there is concern that youth are not participating in agriculture. They are leaving farming, they are leaving agriculture. Today we visited the school. We had a good interactive session with the students of the 11th standard 11th class. And I think these youths are very enthusiastic. They are interested. They are thinking outside the box. We are also, making a joint proposal with Michigan State University and RCPR School of Agriculture to get the benefits of OSI, that is Obama Singh Initiative of Knowledge Transfer, where we could reach out through the Farmers Outreach Program and take care of their grievances, take care of their problems with the knowledge-based initiative and support from Michigan State University. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।